प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 10वा विस्वोर वोड 17 ते 30 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 17 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताच्या मुखार दिमी म्हणून ताणें जेजू कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणय, जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गवाय दिवं नये, पेल्याक फसोवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांत जावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना ताचेर नदर मारतना जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक उणें तुका, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली देखून खोंती बरीत जावन तो कोडसरलो. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलेल्या देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक थटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारोन मेळोंक जाता? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय. कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. पेद्रून तोंड घालून अशें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी बरे खबरे पासत घरदार ओ भाव ओ भयणी ओ आवय ओ बापूय ओ भुरगीं बाळां ओ शेतां बाटां सांडीत जाल्यार तीं आतां ह्याच काळांत एकाक 100 घेतलीं. घरादारां, भाव, भयणी, आवयो, भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां, पूण धुमाळोय भोगतलीं. आनी येता त्या काळांत सासणीक जिवीत घेतली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन एक गिरेस्त मनीस जेजू कडेन येता. आनी व्हडली वस्त म्हणल्यार वो गिरेस्त मनीस जेजू कडेन कित्याक येता? तो येता आनी जेजूक म्हणटा, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? बाबणीनो, ह्या गिरेस्त मनशाक, एक गिरेस्त तरणाट्याक सासणीक जिवीत कशे भाशेन ताका जिवंक जाय हें ताका कळूंक जाय आसलें. आनी तो येता जेजू कडेन, हांवें कितें करूंक जाय म्हणटा गुरुजी. आनी बाबणीनो, जेजू त्या वेळार ताका म्हणटा, तूं सगळी आज्ञा जाणय. तूं जाणय की कशे भाशेन आमी जिवंक जाय. तेन्ना म्हणटा, जिवेशी मारूं न्हय, पोदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, पेल्याक फसूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. आनी त्या वेळार हो भुरगो कितें म्हणटा? हो गिरेस्त तरणाटी म्हणटा, ल्हानथान गुरुजी, भुरग्यापणांतल्यान हांवें हें सगळें केलां. बाबणीनो, जेन्ना तो जबाब दिलो ताणें, हो जबाब जावन असो फट. कित्याक कोणाकूच हे सगल्यो वस्तू करूंक जायना. वय आमच्यान प्रयत्न करूंक जाता, आमच्यान आमी करता, पूण सगल्यांनी हें करूंक जायना. म्हणटा जेजू पळयता की ह्या दादल्याक खोशी आहा सासणीक जिवीत जिवपाक, म्हणजे ताजो संबंद जेजू देवा बरोबर दवरपाक. म्हणटा जेजू कितें करता? जेजू म्हणटात, हांवें तुका जें सांगलें करपाक तूं कोत्ताय जाल्यार एक वस्त तुका करपाक ल्हान उरल्या. आनी तो कितें म्हणटा? वच म्हणटा, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. बाबणीनो, हो तरणाटो गिरेस्त आसलो. ताजे कडेन खूब भांगर,
खूब भाटां बेसां गोर चिकार दुरू आसलो आनी जेजू जाणो आसलो की ही जी ताजी गिरेस्काय आसली ताका आडान दवरलेली एक खरेपणी सासणीक जिवीत जियोवपाक म्हणजे ताका सासणीक जिवीत जियोवपाक खोशी आसली पूण ताजी गिरेस्काय ताजे दुडू ताजे पयशे ताजे दिनार ताजे डॉलर ताजे सगळे जे दुडू रुपया जे आसले ते एके भाशेन एक आडकोड आसली ताका सासणीक जिवीत जियोवपाक आनी भाव भयणीनो जेजू सजमता की ह्या तरणाट्याक सासणीक जिवीत जियोंक जाय पूण ताजी आडकोळ जावन आसा ताजी गिरेस्काय जेजू म्हणटा ताका हें सगळें वीक गरिबांक दी तुका स्वर्गांत तेगो मेळटलो आनी ताचे उपरांत ये आनी म्हजो पाटलावदार जा पूण भाव भयणीनो कितें घडटा हो भुरगो एकदम दुखी बरी जाता आनी थंयसर कोसळून तो आपल्या घरा वेता आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता आमी खूब पाटी चिंता की वय आमी जेजूचे पाटलादार आमी जेजूक आयकता आमी उतर आयकता आमी इगोर्जेक वेता सदांकाल थोडो लोक सदांकाल इगोर्जेक वेता आयताराचे मीस चुकोना आमी आमचो तेर्स कोत्ता आमी मागणी कोत्ता आमी बरे भाशेन जियेता पूण आमची चोत्राय खंयचर आसा ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर आमच्या दुडवांचेर आमच्या बाटा बेसांचेर वय आमी मागणी कोत्ता देवस्थान कोत्ता इगोर्जेक वेता बरें काम कोत्ता पूण आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जियेता काय खरेपणी आमचो संबंद देवाच्या उतराचेर आहा काय आमी तें उतर आयकून तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळटा काय आयज जेजू तुका आनी म्हाका हो प्रश्न विचारता तो सांगिना आमकां सगळे तुजे सगळे वीक आनी गरिबांक दुडू दी आनी पाटलावदार जा पूण तुजी चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरात आयज भाव भयणीनो आमी खरेपणी सासणीक जिवीत जियोंक जाय जाल्यार ज्या भाशेन कालचें शिवर्तमान आमकां जेजू म्हणटालो ते बायलेक जो कोण तें उतर आयकता तें उतर सांबाळटा आनी तें उतर पाळटा तो खरेंच सुभागी ज्या भाशेन मोरी भागी आसली जेजूक ह्या संवसारान हाडपाक तेच भाशेन आमी सुभागी जाता जेन्ना आमी तें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा तर आयज खेरीत भाशेन आमची चोत्राय आमचें आख्खें जिवीत त्या उतराचेर दवरया जेजूचेर दवरया आनी तें उतर आमच्या काळजान सांबाळून तें उतर पाळून आमी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.